नोव्हेंबर म्हयन्यान एक फेमस रेस्टॉरंट आसा, बावरी रेस्टॉरंट आसा थंय तेंचे रेस्टॉरंटान तेंचो जो एक्स एम्प्लॉई आसा ते एक्स एम्प्लॉईन रातच्या टायमार ते फाटल्या दारांतल्यान एंट्री करून तेंच्या ड्रॉवरांतल्यान कॅश अमावंट चोरी गेल्लो आनी तेन्नाच्यान तो सिन्स नोव्हेंबर टील डेट तो एब्सकॉंडींग आसलो. सो आमी टॅक्निकल सर्वेलन्स आनी बाकी रिलायबल सोर्सिसा थ्रू आमकां कळून येयलें की तो दिल्ली नोयडा ते सायडच्यान आसा म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी आमची टीम फॉर्म केली, हेडेड बाय PSI साहिल वारंग आनी कॉन्स्टेबल शंभा शेटगांवकर आनी शानू राव हे 3 जाणां आमी थंय धाडले. थंय रावन तेंच्यान ते सर्वेलन्स करून तेका पयर तेंच्यांनी नोयडा थंय एप्रिहेंड केलो आनी आयज हाडून ताका आमी फॉर्मली अरेस्ट केलो आसा आनी आतां कोर्टान आमी प्रोड्यूस करपाक घेवन गेला आनी कोर्टांतल्यान ताका पुलीस कस्टडी घेवन ताका इंट्रोगेट करतले टू रिकवर द स्टोलन एमावंट. सो केन्ना तो रेस्टॉरंटाचो कामाक जॉयन जालो ते पयलीं? रेस्टॉरंटान तो पयलीं कामां आसलो. लास्ट इयर सिमिलर केस एक तेणी तेजे पयलीं एक त्या सेम रेस्टॉरंटान तेणी सिमिलर ऑफेन्स केल्लो आनी तेन्नाय बी तशीच तो कॅश अमावंट चोरी करून तो पळोवन नासलो, एब्सकॉंडींग आसलो. त्या टायमार बी आमी अशीच टीम धाडून ताका आमी दिल्ली साकून अरेस्ट केल्लो. सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ताका बेल मेळ्ळी आनी त्या बेलीचेर तो रिलीज जालो आनी आफ्टर रिलीज जाले नंतर तो सेकंड क्रायम केला सेम हेतून केले. सेम रेस्टॉरंटान.